फोटींग नंबर 1 ह्या फिल्माचो प्रोड्युसर. ह्या फिल्म जावन आसा कॉमेडियन तशेंच लव 3 in 1 स्टोरी. ह्या फिल्म आमी शूट केला इंटरनॅशनली, स्पेशली इन रशिया, मलेशिया आनी थायलंड, तशेंच मनाली इन हिमाचल प्रदेश आनी गोंयांत. ह्या फिल्मान आमी लोकेशन बऱ्यांतले बरे घेतल्या आनी आमचे एक्टर मेन गोंयांतले एक्टर आसा ते घेतल्या. ब्रिजेश काकोडकर ह्या फिल्माचो एक्टर आसा, तशेंच कॅरियन आनी सोनिका बोरकर ही फिल्माची सायड हिरोईन आसा. सर तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसा फिल्म फेस्टिवलाक? ह्या फिल्म फेस्टिवल एकदम बऱ्यांतले बरे जाल्ले आसा. स्टेप बाय स्टेप वयता आनी हांव सदांच आमच्या CM चेअरमॅन आनी वायस चेअरमॅन डिलायटा लोबो यांचे धन्यवाद दिता. कित्याक सगळे जे स्पेक्टेटर हे आसा पळोवंक येता ते सदांच तोंडान सुवतर ह्या वर्सा अरेंजमेंट परफेक्ट केल्लो आसा. ताते आमचे चेअरमॅन लोकांक कितें सांगूंक सोदता सर? लोकांक सांगपाचें आसा कितें, आमचे कोंकणी फिल्म फेस्टिवल आसा चडशे लोक येयना. आतां मराठी फिल्म फेस्टिवलाक खूब जाण येताले. हांव लोकां कडेन मागता तुमी आमच्या कोंकणी जावं मराठी फिल्म जे आसा तांकां तुमी सपोर्ट करा, जे गोंयचे फिल्मांक. आनी ह्या फुडें प्रोड्युसर तयार जातले जर तुमी ते फिल्म पळयचे नाल्यारूच. आमकां ह्या हितून गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट भरपूर दिल्लो आसा प्रोड्युसरांक आनी सबसिडी पास जाल्ली आसा. पळोवया कितें जाता तें. म्हणल्यार सगळे प्रोड्युसर ह्या एका उमेदीन आसा. तुम्ही पळयतात GNH.